सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुळयेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एक धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेस जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवन एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोवयांची एक पाटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घातलो आनी ती पाटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस थावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारावाची धूव न्हंयत न्हावूंक आयली आनी तिचे चाकोन्नी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पाटली पळयली आनी आपले चाकोन्नीक ती हाडूंक लायली. ती उगडटच रडटात तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारावाचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवा मदले एके बायलेक हांव आपोवंक वचूं? फारावाचे धुवेन म्हणलें, हय वच. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारावाचे धुवेन म्हणलें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मजुरी हांव तुका दितोली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाडटच तिणें ताका फारावाचे धुवेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोन व्हडलो जातच मोइजेस एक दीस आपल्या भावा भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितलें जोड तांचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हेब्रावाक आपल्याच लोकांतल्या एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. आपणा भोंवती नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी दोग हिब्रू झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलेल्याक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगात्याक मारून तूं कितें करूंक सोदताय? ताणें ताका परतीपाड केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइजेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली ती वस्त सगल्यांच्या कानार पडली. फाळवान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फाराव सोरशिल्लो पळून वचून मिदियानाच्या देसांत रावूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. कालत्या मनशांनो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. खोल खोल चिखलांत हांव रोंबलां, पांय दवरूंक सुवात ना. समुद्राच्या उदकांत पडलां, लारां पोंदाक हांव बुडटां. जबाब, खालत्या मनशांनो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतरांचो देखून म्हाका पाव. जबाब, कालत्या मनशांनो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हांव देवा गायल्लो दोळटिरो, म्हजी सोडवण कोर म्हाका उबार.
गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिन वासनीची गितांनी ताका वाखाणटलो. सोबाब, खालत्या मनशांनो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हें पळोवन खालते मनीस संतुसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकलेनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. सोबाब, खालत्या मनशांनो, सर्वेस्पराक सोदात. तुमची काळजां आनंदान जियेतली. उद्गार. Sorvesporak, 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 आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Sorvesporak, 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 मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जोय जोय आपणे उगली विजमिता केली त्या नोंगरांक ताणें जिवीत बदललें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोता, बेतसायदा तुजें कोता. तर तुमचें मोदें केलेलीं विजमितां तीर आनी सिदोन नोंगरांनी केलेलीं जाल्यार केन्ना तीं कांबळ्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा थीर आनी सिदोनाक तुमची इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफारनाऊम वयर स्वर्गार पर्यान पावतलय म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला हेमकोणांत शेवटिलोली कित्याक तुज्या सवें केल्यांत तीं विजमितां सोदामान केलेलीं जाल्यार आयज पर्यान तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजी इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ताणें जिवीत बदललें ना. नियाळाक आदार. एक पूत वायट व्यसनाक लोबलोलो आपल्या बापायक ताचे दुयेंसा वयर समजोणी दिता आनी ताची वागणूक बदलूंक सांगता. तूं जिविताची चाल बदल नाजाल्यार काळजाचो आताक येवन मरतलो वो आर जावन घरांत उरतलो. ह्या कडक उतरांनी शिडकायता आनी फिगोर्जींत वचून बरें कुमसार करून देवाचे बोगसण्याक उलो मारूंक सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजां देवाक उलो करता आनीक आपले कोश्ट दोग सांगता आनी देव तांचें मागणें आयकता. इजिप्त देसांतलीं फारोचे गुलामांतलीं सुटका दिवंक आनी वायटा विघ्नांतलीं तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक देव मोजेजाक जल्मांत हाडटा. शुभ वर्तमानांत जेजू जोडटेची खबर करता. कोराझीन, बेतसायदा आनी काफारनाऊम ह्या शारांनी रावन त्या लोकांक जेजू देवाचे राजेची बरी खबर पुरगटली आनी जिवीत बदलूंक शिकवण दिली. पिडेवंतांक पिकोवणी मेळ्ळ्यांक जिवीत देंवचार काडलेले आनी जायत्यो मिलाग्री केल्यो. खेरीत देवाचें देणें तांकां फावो जालें, पूण ताचो फायदो काडून पातोक वळखून जिवीत बदललें ना. देखून जेजू तांकां कडक शिडकावणी दिता आनीक जोडटेच्या दिसा तांची खोरायेन जोडटी जातली म्हूण शिडकायता.
उंचली घोडणी आनी शुभ वर्तमान आमकां एकूच संदेश दिता. देवाचें उतर मांडून जिवीत बदलूंक पातोक वळखून सदां संस्कार घेवन प्राचीत करुया. दुबळ्या गरजेवंतां सवें दयाळ जावन आनी तांची सेवा करून देवाची कृपा जोडून घेवन जोडटेच्या दिसा तयार जावया. तर आयज आमचे थाराव जावन दी नेरारांक देवाची बरी खबर पुरगटून मन बदलूंक शिकोवन दिवंक वावुरया.